सर्वांक नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे सुप्रसिद्ध कार्यक्रम जावन आशिल्ले सीए साधक हे कार्यक्रमाक हांव तुम सर्व लोकांक स्वागत करता. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट करचे सीए फायनल एग्जामांतू मे 2025 अटेम्प्टांतू क्लियर जाल्ले सीए नागेंद्र कामत हांनी आजी आमगेलोटो आसाची. हांकां आज हांव हे कार्यक्रमाक स्वागत करता. सीए नागेंद्र कामत हांनी ಮೂಲತಃ ಶಿರೂರ್ गांवाचे. हांगेल आनु अशोक कामत आणि अम्मा अश्विनी कामत. हांनी हांगेले प्रायमरी आणि हायर प्रायमरी एज्युकेशन गव्हर्मेंट हायर प्रायमरी स्कूल बैंदूरांतू कंप्लीट केलेलें आसा. तशी हांनी हांगेले पीयूसी एज्युकेशन द न्यू इंग्लिश पीयू कॉलेज भटकळांतू पूर्ण केलेलें आसा. तशी हांनी हांगेल बीकॉम शिक्षण त्रिशा विद्या इव्हनिंग कॉलेज कटपाडी हांगा पूर्ण केलेलें आसा. तशी हांनी हांगेल आर्टिकलशिप मिसेस टी.एन. प्रभू अँड को कुंदापूर हांगा सीए टी.एन. प्रभू आणि सीए विश्वास प्रभू हांगेल मार्गदर्शनांतू पूर्ण केलेलें आसा. आणि हांनी बॅडमिंटन खेळचांतू मस्त अभिरुची दवरताची. तुमकां हे कार्यक्रमात स्वागत. सो सीए नागेंद्र कामत अशी ऐकून घेवच्याक मस्त कष्ट करून आसका, करेक्ट न्हय? सो ऑन द डे ऑफ युअर रिझल्ट तुमकां कशें फील जालें तें एक सक्सेसफुल म्हणलें लायक पळोवन तुमकां कशें फील जालें आनी तुमगेल पेरंट्साक कशें फील जालें? मस्त खुशी जाले. कसं जालें म्हळ्यार ते मागेले तांगेले घरचे खुशी पळोवन म्हाका ते आनीक मस्त सीए केलेले बरेशें दिसले. ते रिझल्ट येताना कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक्चुअली आमकां दनपार सांगिल्लें 2 घंटेक येता म्हणून. बट तांणी सकाळींच दिलें ते रिझल्ट. तेदन हांव देवा पुजे बशिल्लो. सो तेदन मागीर कझीन भाव एकले येवन ताणें म्हणलें रिझल्ट आयलें म्हणून. सो हांव कडेन ते देवा पूज पुरो मुगसून कडेन ते रिझल्ट पळयले सक्सेसफुल म्हूण आयले. तशी पुरा फॅमिलीची कझिन्स पुरा तांणी सेलिब्रेट केल्ले त्या पळोवन मस्त खुशी जाले. वय वय इतलं हार्ड वर्क केलं मागीर ते एक टायटल घेत तरी मस्त खुशी जाता. ते एक्सप्रेस करूंक जायना. येस. तशी तुमगेले हे सीए जर्नींत तुमगेल स्टडी स्ट्रॅटेजी कशी आशिल्ली? बीइंग फायनल ऑर इंटरमिडिएट कसं नाही आशिल्लें पुरो? तुम्ही कशी स्टडी केला? हांव इंटरमिडिएटांतू कोचिंग घेतिल्लें त्रिशा क्लासेस दुखून. सो थंय म्हाका लायक जालें. सो तशी हांव फायनल्सांत बरेची हांव लायक फर्स्ट सेल्फ स्टडी म्हाका जायना. तशी हांव कोचिंग घेवया म्हूण लेकून कोचिंग घेतिल्लें. सो म्हाका ते मस्त बेनिफीट जालें. सो आनी कसं म्हळ्यार सेल्फ स्टडी घेतिल्लें असलें तिका टायम चड जावंक जाता वाजूच्याक. सो कोचिंग घेतल्यार कसं बेनिफीट म्हळ्यार आमकां तांगेल कन्सायज मटेरियल मेळटा. सो ते यूज केल्यार आमी ते 1.5 डेसावर कशें वाजू येता म्हूण एक प्लॅन करत ते तांगेल मटेरियल यूज करून. सो मस्त हेल्प जालें म्हाका. करेक्ट. सो आम्ही इतलं मंथ्सांत आम्ही कसं वाजिताच की आणि लास्ट 1.5 डेज कशी वाजिताची ते मस्त मॅटर जाता. सो तुम्ही खंय कोचिंग घेतिल्लें? हांव तेची म्हणलें इंटरमिडिएटात त्रिशा क्लासेस दुखून घेतिल्लें. फायनल्साक पुरो कोचिंग AIR1C इन्स्टिट्यूट म्हणून अतुल अगरवाल आनी अजय अगरवाल तांगेले कोचिंग घेतिल्लें एक्सेप्ट ऑडिट. सो ऑडिट दुसरेले घेतिल्लें बट ते म्हाका कडेन हांव ते तांगेले मटेरियल चेंज केलें. सो तांगेले म्हाका मस्त हेल्प जालें. ओके. सो आता तुम्ही स्टडी करताना हे तुमगेले 6 मंथ्स टाइम आशिल्ला. सो तुम्ही स्टडी करताना तुम्ही डेली कशी स्टडी करता आशिल्लीची? म्हळ्यार पर डे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता आशिल्ली की ऑर 3-4 सब्जेक्ट्स घेता आशिल्लीची एवरी डे? स्केड्यूल कशें आसता आशिल्लें? सो हांव बेसिकली म्हळ्यार एक सब्जेक्ट घेतिल्ले नंतर ते एक पण कंप्लीट केले नंतर विंगड नेक्स्ट सब्जेक्टा वता आशिल्लो. एक्सेप्ट म्हळ्यार ऑडिट सोडून. ऑडिट कशें म्हळ्यार ते थियरिटिकल सब्जेक्ट आशिल्ली न्ही सो ते एक पण वाजूचे जायना म्हणून हांव ते पर डे एक तितलो आवर्स ताका दवरता आशिल्लो. सो ऑडिटाक. सो त्या सोडून विंगड सब्जेक्ट पुरो एक जातर एक तशी केलेले विंगड सब्जेक्ट. तुम्ही वाजिताना पुरो जनाकय एक टफेस्ट सब्जेक्ट म्हणून असता. खंयचे करिक्युलम असतात आणि ते टफ सब्जेक्ट म्हणून असता. तुमगेल खंयचे ते टफ सब्जेक्ट आशिल्ले आणि ते तुम्ही कशी टॅकल केला? सो म्हाका म्हळ्यार पुरो लोक आशिल्ले म्हणून एक थियरी सब्जेक्ट ऑडिट आशिल्ले त्या टफेस्ट सब्जेक्ट म्हाका बरें दिसता आशिल्लें टफ आसा म्हणून. सो हांव हे कसं केलें म्हळ्यार ताजे खातीर ते पर्टिक्युलर जावन दिवसा इतले एक टायम ताका दवरता आशिल्लो अलॉट करता आशिल्लो ऑडिटाक. सो त्या सोडून वरलेले सब्जेक्ट आवटूच एक तशी हांव एक घेतिल्ले नंतर ऑडिटवर एक पण कंप्लीट वाजीत आशिल्लो. सो केलो लोक सांगताची रायटिंग प्रॅक्टीस आनी करका म्हणून. बट हांव कर न्ही जाल्यार म्हाका ते रिडिंगांतू म्हाका सफिशियंट दिसलें. त्या वरें रायटिंग प्रॅक्टीस वरें केल्यार लायकशें दिसता म्हाका ऑडिटाक. सो वरलेले सब्जेक्ट मॅनेजेबल आशिल्ले म्हाका.
वय ऑडिटन तू मेन जावन जाय आशिल ते वय टर्मिनॉलॉजी वय कीवर्ड्स ते हे करका उडगास दवरून घेवका ते 1.5 डेसान वरे तशी सांगताच कीवर्ड्स उडगास दवरून घेवका ते बरोवका जाता म्हूण सांगताची सो तशी हांव त्या पुरो उडगास दवरून घेवन हे केलें सो तुम्ही कसाने नोट्स दो प्रिपेअर केलेल की सेल्फ नोट्स ना म्हळ्यार हांव नोट्स प्रिपेर करनी तेची हांव म्हणना ते फॅकल्टीले कन्सेस मॅटेरियल आशिल्ले इन्स्टिट्यूट मॅटेरियल सोडून सो हांव ते रेफर केलेले म्हाका ते 1.5 डेसाक ते मॅटेरियल कवर करच्याक म्हाका जाल्ले सो म्हाका हेल्प जालें सो हे एक जर्नी तू म्हळ्यार हे एक 6 मंथ्स अशें पुरो ना तुमगेला 3-4 इयर्साचे कसं जर्नी आसा तांत सुमार इतले डिस्ट्रॅक्शन्स येता ऑब्स्टेकल्स येता कसं अशें पुरो प्रॉब्लम्स येता तशें कसं तुमकां आशिल की डिस्ट्रॅक्शन जावं कसं आनी आशिल जाल्यार ते तुमी कशी ओवरकम केला सो हे CA म्हणल्यार एक शॉर्ट ड्युरेशन कोर्स नाही आशिल्ली न्ही तर 1-2 वर्षां जावं तसलो कोर्स नाही आहे सो मस्त टाइम घेता तशें जावन ऑब्स्टेकल्स आनी आशिल्लेच हे कोर्सान तो सो ते आसतानाच आमी ते एक चॅलेंज फेस करून आमी ते मुखार वचका जाता त्या टायमार सो हांव तशी ताका चॅलेंजस आयले तेन्ना पुरो देवाल स्मरण करचें ते पुरो करता आशिल्लो आनी ते करेक्ट फेस करून मुखार वता आशिल्लो सो तशें म्हाका मस्त काही हार्डशिप्स या न्ही तेचे वाजूच्यान प्रॉब्लेम जाता तशें ते टायम मॅनेजमेंट आनी करता आशिल्ली समाजी तशी करेक्ट एक पॉझिटिव्ह वायबाच आमकां नीड आसता वय टायमान तू वय आनी हे तुमगेल्या CA जर्नीन तू एक बिग्गेस्ट मोटिवेटर म्हणून तुम्ही कोणा मेन्शन करू इच्छिता बिग्गेस्ट मोटिवेटर म्हळ्यार आमगेले घरची पुरा सो फर्स्ट मागेले आनम्मा कडेरी आमगेले मांत जवो माव जवो आमगेले पुरा एक जॉयंट फॅमिली म्हण खिची पाचशी बाप्पा त्यांनी केन्ना सांगता आशिल्लें म्हळ्यार हांव एक म्हाका एक मस्त कश्ट जातास म्हण तेन्ना जाता रे जाता काय जायना परत एग्जाम जाल कुल जाल कडे फ्री तू पुरा म्हणटा आशिल्ली कडे पुरा मागेले बहिणी जावो कजिन्स जावो तांणी पुरा मस्त सपोर्ट करता आशिल्ली तो त्या सोडून मागेले फ्रेंड्स केन्ना म्हाका स्ट्रेस जाल तेन्ना तांकां कॉल करता आशिल्लो हांव सो तेन्ना सांगता आशिल्लें म्हाका वरे ह्याची सिच्युएशन आसा सो तूं वरे ह्याची सिच्युएशनांत आसत सो ते कसं जायना जाता म्हूण तांणी वरे सांगता आशिल्ली त्या सोडून आमगेले प्रिन्सिपल विश्वास प्रभू आनी CA विश्वास प्रभू आनी CA TN प्रभू सो तांणी केन्ना मोटिवेट करता आशिल्ली जाता म्हणून सो ते एक इन्स्पिरेशन तांणी एक सो तुम्ही आता नाव घेतलं तुमगेल प्रिन्सिपल वय CA TN प्रभू आणि CA विश्वास प्रभू सो तुम्ही तांगेल अंडर आर्टिकलशिप करताना तुमकां ते कशी एक्सपिरियन्स जाले आणि त्या एक्सपिरियन्स तुमकां हे फायनल वाजितन दव ना फायनल एग्जाम दितन दव तुमकां ते कशी हेल्प जाले सो हे आर्टिकलशिप पिरियड आसना ते एक नमून मस्त इम्पॉर्टंट स्टेज हे CA करिक्युलमांत गोल्डन पिरियड म्हण येता सो तेन्ना तूं कशें म्हळ्यार तेही आमकां तितलो पसून इंटर जाले नंतर आमकां एक थियरिटिकल नॉलेज मात्र आसता सो प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मेळटा आमकां ते गेले फुडें क्लायंट आउट उलोवचें जावो हँडल करचें जावो आनी आमगेले प्रिन्सिपल तांगेले एक्सपिरियन्स ते एक बेनिफीट घेवचे आमकां ते एक मेळटा तशी जाल्ली न्ही आनी आमगेले मेनली जावन अशी टॅक्सेशनांत आमगेले ऑफिस आशिल्लें सो तशी म्हाका डायरेक्ट टॅक्स आनी इनडायरेक्ट टॅक्सान मस्त हेल्प जाले सो थंय सरान केन्ना म्हाका आपोवन अशी केन्ना केस लॉस पड म्हणचे नाजाल्यार कसं विशय अशी पुरो सांगता आशिल्ले सर सो ते म्हाका मस्त हेल्प जालें वाजितान आनी मस्त डायरेक्ट टॅक्स आनी इनडायरेक्ट टॅक्साक तशी मस्त हेल्प जालें म्हाका वय खंडीत त्या फेजांत आमी कसं शिकताची खंयचे ना खंयचे पॉइंट ऑफ टायमांत आमकां एग्जाम हेल्प जाता डेफिनेटली आता हे न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशनान तू नवे पुरा येता म्हणजे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आणि पेपर 6 जावो सो त्या पुरा तुम्ही कशी मॅनेज करता आशिल्लीची सो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल मागीर म्हळ्यार इनिशियल स्टेजांत आशिल्लें ते हांव करताना तेन्ना कशें आसा म्हळ्यार तितलो टफ ना आशिल्लें बट आतां हांव आयकलां मागेले फ्रेंड्स जाले की आतां वता तांणी टफ करता सद्या बरें बट ताका फायनलाक कितले पेपर्स आसा न्हू ताका दिवचे तितले इम्पॉर्टन्स दिवका म्हूण ना बट एक लेवल ऑफ एक मस्त लाईट जावन वरें घेवचें ना सो ताका वर एक स्टडी करका जाता तांतू टोटली 4 सेट आसता सेट्टी आनी बी फुडें फायनलांत फूड ओल्ड स्किमात दुखून काणतानी हांगा हाणगालात सो त्या आनी त्या बरें IBS वरें आसता एक्चुअली सो IBSन तांतू दुखून क्वेश्चन्स येता आमगेले अटेम्प्टा वरें मस्त क्वेश्चन्स आयला सो तुमी त्या सेल्फ पेस्ड वाजितानाची सो हाक वरें तुमी एक प्लॅन सेट केले हाक वरें कशें कवर कर येता म्हणून तेन्ना लायक जाता सो आनी वरल सेट C आनी D ते कशी IBSन ते ना बट तुमी फॉर्माक कितले जावका तितले वाजूका जाता ताका सो तशी IBSन वरें तशीच IBSन हांव ताका कसं स्पेशल जावन प्रिपरेशन कर न्ही वरलेल सब्जेक्ट्स दुखून कसं आसना ते म्हाका तांतू दुखून हें केलें हेल्प जावन ते दुखून हें केलें सेपरेट प्रिपरेशन कर न्ही हांव म्हणजे ते मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी सो तांतू वरलेल वाजिलाल निमित्त म्हाका ते तांतू दुखून हें जालें सो तुमगेले आतां CA पास जाता तुमगेले नेक्स्ट कसन प्लान्स करियर ओरिएंटेड अशें पुरो ना तुम्ही नेक्स्ट कसन शिकचे आसल्यार
तुमगेल कसं प्लॅन्स असं सो आता इनिशियल आता जॉब करया म्हणलेकला एक 3-4 वर्ष पुसून सो कडे रे गावा वचून कसं नाही करचे तशी म्हणलेकला आणि डिसाईड कर नाही आता इनिशियली आता जॉब एक लेकला जॉब करचे खंयचे फील्ड तू ते सांगचे आता मला स्टॅच्युअरी ऑडिटांत हें करया म्हूण लेखलें प्रिफरन्सस मागेले मेळ्ळ्यार तांतू वच्चे तेले कडेन विंगड खंयचे टॅक्सेशन जो पळया म्हूण लेखलें ओके सो आज ही तुम्ही हे कार्यक्रम आयलीची आमगेलो अशी टाइम स्पेंड करून अशी तुमगेले एक जर्नीचे एक जिस्ट तुम्ही पुरा जना सांगला ताका हांव तुमकां धन्यवाद करता म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यार विश्व कोंकणी केंद्राक बरे धन्यवाद सांग हांव आजी आमगेल हे कार्यक्रम पळयत अशी सर्व वीक्षक वर्गांक हांव धन्यवाद दिता आणि हे आमगेल व्हिडिओ तुम्ही जल्द तितले लाईक आणि शेअर कराची आणि आमगेल हे चॅनल सबस्क्राईब कराची धन्यवाद